भाजपा कार्यकर्त्यांनी केल्ल्या हल्ल्याचेर काँग्रेसीन मागली चौकशी आणि कारवाय। प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर म्हणटा हो हल्लो सरकारान केलो, मात भाजपा म्हणटा काँग्रेसवाल्यांनी केलो तांचेर हल्लो। गोंयांत विमान देंवता तेन्ना जाय कोंकणींतल्यान दिल्ली चत्राय, ना जाल्यार विमानात थांबयात। मंत्री विजय सरदेसायाचो गोवा फॉरवर्डाच्या तरणाट्यांक उलो। आदल्या सरपंचाकडून म्हाका सरपंच जावपाक दिल्ली ऑफर फ्लॅट आणि 15 लाखांची। कुट्टी खांडेपारच्या उपसरपंचाचो मोगो फुडाऱ्यांचेर आरोप। साळांतल्या विस्थापितांनी दिल्ली वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालपाची शिटकावणी। दिवचलचो आमदार धावलो अधिकाऱ्यांक घेवन, रस्तो बांदपाचे दिले उतर। येवकार, हांव उर्वशी नायक। आता पळोवया खबरो विस्तारान। काँग्रेस हाऊसा भायर शुक्रारा जाल्ल्या बोवाळाची चौकशी करून ताका कारणीभूत आशिल्ल्यांचेर कारवाय जावची अशें काँग्रेसीन मागला। हो हल्लो सरकार पुरस्कृत आशिल्लो असो आरोप जीपीसीसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान केला। तशेंच तांचे कार्यकर्ते तेच बराबर महिला काँग्रेसीची मुखेली प्रतिमा कुतीने आड केल्ल्यो फटीच्यो कागाळी बेगोबेग फाटी घेवच्यो अशेंय तांणी मागला। I'm here outside the police station. The Congress delegation led by President and leader of opposition have come to submit a memorandum to the DGP. The DGP was not there, so they submitted it to the IGP. They are demanding inquiry against in the incidents that happened yesterday, and they want action against the MLAs, the ministers, and also want to know whether any action was going to be taken on the police. काल त्या मोर्चान सहभागी आशिल्ले ते कितले कोण इन्वॉल्व आसा ती पुलीस इन्क्वायरी करतले। जर आमी पळयलें टीव्ही फुटेजाचेर तेंची नांवां आमी सगळ्यांची घातलेली आसा। एक म्हणजे स्वता त्यांचो पार्टीचो अध्यक्ष विनय तेंडुलकर, त्यांचे नंतर त्यांचो ऑर्गनायझिंग सेक्रेटरी सतीश दोंड, त्यांचे बाकीचे वर्कर्स, मागीर मिनिस्टर्स आसताय विश्वजीत राणे हजर आशिल्लो, थंय माविन कुतीन हजर आशिल्लो, थंय CM ऑफिसाचे संकेत आर्सेकर आशिल्लो, एक्स मिनिस्टर दिलीप परुळेकर आशिल्लो, दामू नायक आशिल्लो, मनोहर पर्रीकाराचो नेफ्यू थंय हजर आशिल्लो, अखिल पर्रीकर आशिल्लो, मागीर आत्माराम बर्वे जो स्पिकराच्या ऑफिसान OSD म्हणून काम करता, सुभाष फळदेसाय, ही सगळी आमी नांव घातलेली जे जे आमकां फुटेजाचेर मेळ्ळ्या। इन्क्वायरी तेणी करपाची कोण कोणाचो कितलो रोल आसा सगळ्यांचो, पूण तेणी सगळ्यांनी वायलेट केला, कारण ट्राफीक ब्लॉक केलाय सगळ्यांनी। ट्राफीक देड वर ब्लॉक केला, हे सगळ्यां व्हडलें वायलेशन। नंबर 2, एम्ब्युलन्स कितलेशेच लोकांचे हाल जावन उरले, लोक तळमळ्ळे, आनी परमिशन नासतना तेणी थंय आनी तेजे नंतर आमचेर प्राणघातक हल्लो केलो। आमच्या ऑफिस बेराराच्या आमच्या ऑफिसान येवन आमच्या ऑफिस बेरारांचेर आनी बायलांचेर तेणी हात घातले। सगळ्यांनी तेणी म्हणला की जे हो जो हें जाला आमकांय दिसता की हें जावं नाका, कित्याक जेन्ना तेणी ऑलरेडी म्हणलें म्हणटा की सत्य आसलेल्या लोकांक हें असलो घडपाक जायना। सत्य आसलेल्या लोकांनी सदीच शांतता पाळपाची आसता, आनी तेच जर अशें उग्र जायत आनी तेच जर कायदो हाताक घेयत जाल्यार चुकीचें आसा। आनी जे जे हांगा आसा कितें कळटा परमिशन नासतना गेला हें ते मानून घेतला, आनी जे जे कोण इन्वॉल्व आसात तेंचेर आमी कडक करून घेतले। BJP workers protesting the Rafale deal came outside the Congress office, and there were Congress people were outside there who were waiting for them with patatvadas and pedas. This turned out to be a clash. Traffic was blocked for more than 1.5 hours. Now what is going to be the future, because cross complaints have been filed by the BJP and the Congress. And this is Glenn Costa with camera person Hiru Mahale outside the police headquarters Pandi. भाजपा आणि काँग्रेसीमध्ये शुक्रारा जाल्ल्या केस्तावदी कोफुसावा उपरांत आता ह्या दोनूय राजकीय पक्षांमदी आरोप प्रत्यारोपांचो खेळ रंगला। तांचेर हल्लो केल्ल्याची कागाळ भाजपान शुक्राराक काँग्रेसी आड केल्ली अशें आसूनय तांणी पत्रकार परिशद घेवन काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी तांच्या रॅलीचेर हल्लो केलो असो आरोपय भाजपान काँग्रेसीचेर केला। काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी तांच्या शांततायेन चलिल्ल्या रॅलीचेर हल्लो केलो असो भाजपाचो आरोप। काँग्रेसीनच तांकां बोवाळ करपाक फुसलायले अशेंय तांचे म्हणणे। हे घडणुकेची सारकी चौकशी जावची अशेंय तांणी मागला। आमचे पीसफूल प्रोसेशन जे आसलें हांकां डिस्टर्ब करपाक काँग्रेसची जी महिला अध्यक्ष प्रतिमा कुत्तीनो
आणि तांचे सहकारी हांच्यांनी डिस्टर्ब करपाचो प्रयत्न केलो. नाका जाल्ल्यो हांव ती उतरां घेयना, पूण नाका जाल्ल्या उतरांनी आमच्या कार्यकर्त्यांचो, भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचो अपमान करपाचो प्रयत्न केलो आनी इन्स्टिगेट केले. त्या उपरांत एकामेकाचेर कंप्लेनी जाल्या. कंप्लेनी जाल्या उपरांत आयज तांचो अध्यक्ष बाब श्री गिरीश चोडणकर तशेंच ऑपोजिशन लिडर बाब श्री बाबू कवळेकर हांच्यांनी पुलिशेक मेमोरंडम दिल्लो आसा आनी हातूंत नमूद केल्ल्यो सगळ्यो गोश्टी ज्यो आहा ह्यो खोट्यो आहा. आमी पीसफुली वयताले जाल्यार तेंच्यांनी आमकां इन्स्टिगेट केल्या. तेंच्यांनी सामुसा घेवन रावले आनी सांगतात की आमी गांधीगिरीचे मार्गान, म्हाका दिसता गांधीगिरी खंयची ती आतां राहुल गांधीगिरी. गोंयभर तेंच्यांनी जन आक्रोश म्हणून आंदोलनां करतात. आमचो एकूय कार्यकर्तो तांकां थंय डिस्टर्ब करपाक वचना, कारण ती आमची भारतीय जनता पार्टीची संस्कृती न्हू. आमी लोकशाही मार्गान जे तेंच्यांनी देशा फुड्यान देशाचे जनतेक खोटें उलयल्लें आहा राफेल डील प्रकरणान, तेज्या बद्दल एक्सप्लेनेशन जे सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट जाल्या उपरांत देशभरान ही अशी आमची निदर्शनां जाली. एक्सप्लेनेशन मागपाक तांचे अध्यक्ष श्री राहुल गांधी कडेन हें आमचें काम आसलें आनी हें आमी जाहीर केल्लें, सगळ्यांक खबर आसलें. पूण तांकां एक्सप्लेनेशन दिवपाक शक्य ना आनी विशय खंय तरी डायवर्ट जावचो, कारण हें तेंच्या आंगलट येयल्लें आहा, तांकां खबर आहा विशय खंय तरी डायवर्ट जावचो म्हणून हो कालचो तेंच्यांनी एपिसोड केल्लो आहा. हो जो हावभाव आहा म्हाका दिसता खंयचीच आमची गोंयकान बायल मनीस हे तरेचो व्यवहार करची ना. ही तर काँग्रेस प्रदेश महिला प्रदेश अध्यक्ष म्हणजे हेंचे प्रदेश अध्यक्षच जर अशी आसत जाल्यार बाकीच्यांचें कितें हो तुमकां मागीर दाखयता. तेज्या उपरांत आमकां माल आपल्याक माल लागलो म्हणटा, पूण म्हाका एक सांगपाक दूख दिसता की काल तेंचे हो दुसरो एक हे आहा चप्पल मारपाचो. चप्पल कोणाच्या हातीन आहा ती पळोवची. ही जी चप्पल आहा ही प्रतिमा कुत्तिनोच्या हातीन आसा, म्हणजे कोण आनी वयर रावन मारतालो हें गोंयकारां मदीं सिद्ध जाल्लें आसा. आमी तांच्यांनी हें जे मेमोरंडम पुलिशेक दिल्लो आहा तेंच्या अध्यक्षान आनी त्या ऑपोजिशन लिडरान, हांचो आमी निशेध करता आनी पुलिसां कडेन मागणी करता की कितें सत्य आहा हें बेगींतल्या बेगीन चवकशी करची. तांच्यांनी ऑलरेडी FIR नोंद केल्लो आहा. सत्य लोकांच्या फुड्यान हाडचें. पणजेच्यान खबराकार प्रणिता नाईक आणि व्हिडिओ पत्रकार हिरू महाले. गोयच्या पुलिसांक राजकीय आंदोलनां हाताळपाक येनात काय ते मुद्दाम जावन सत्ताधाऱ्यांक जाय तशें वागतात. कारण शुक्रारा तांणी भाजपान काँग्रेस हाऊसाचेर हाडिल्लो मोर्चो सारको हाताळ्ळो ना आनी उपरांत शेनवारा घडये गोयच्या इतिहासान पयले फावट पुलिशेन आपल्या हेडक्वॉर्टर्साचे फुडले दार बंद केले, ते फकत 50 काँग्रेसवाल्यांक लागून. भाजपाचे शेकड्यांनी कार्यकर्ते आणि काँग्रेसीचे 10-15 कार्यकर्ते शुक्रारा एकामेकामुखार आयले तेन्ना पुलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात हाडली खरी, पूण काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान वेगळोच प्रश्न काढला. तो म्हणटा उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या आदेशाप्रमाण पुलिशेन फेरीबोटी कडेन मोर्चा आडयलो ना कित्याक, थंय दोरी घेवन पुलीस कित्याक उबे नाशिल्ले आनी हो मोर्चा काँग्रेस हाऊसाचेर व्हरपाक तांणी कसो कितें दिलो. आनी एकूण 5 जाण 10 जाण जर येताले ओके आशिल्लें. तुम्ही एंटायर मोर्चा घेवन हें करतात तेन्ना तुमी जर तांकां परमिशन दिवना जाल्यार पुलिसांनी फूल फोर्सान येवपाक जाय आशिल्लें. आनी जर तांकां तुमी परमिशन दिवना आशिल्लें जाल्यार तुमी तांकां इमिजिएटली काल अरेस्ट करपाक जाय आशिल्लो, लाठीचार्ज जावपाक जाय आशिल्लो. 1.5 वर त्या ऑर्डरींक तांकां परमिशन तुमी तांकां दिल्या, त्या परमिशनाचेर तांकां ऑर्डर हें दिल्लें आसा खंय वचपाचें फेरी पॉयंट आनी फेरी पॉयंट टू बॅक. नंबर 2 तांकां सांगलां ट्राफीक स्मूथ फ्लो ऑफ ट्राफीक तुम्ही वायलेट करनाका, करतले जाल्यार तुमची परमिशन आमी कॅन्सल करतले, तुमचेर एक्शन घेतले. काल 1.5 वर लोकांक त्यांनी त्रास केले. द पुलीस अदरवायज आमचे खंयचेय मोर्चा केले जाल्यार 500-600 पुलीस येतात, आमकां पयलींच प्रिव्हेंटीव हें करतात, दोरी घालतात, सगळें करतात. काल तांकां पुलिसान सारको फ्री हँड दिला कंप्लीट. काँग्रेस म्हणटा सत्ताधाऱ्यांच्या आदेशाप्रमाण पुलीस वागले, पूण शेनवारा वेगळेच घडले. काँग्रेसीचे 30-40 कार्यकर्ते काँग्रेस हाऊसा कडल्यान निवेदन दिवपा खातीर पुलीस हेडक्वॉर्टर्सात गेल्ले. तांकां कशें सांबाळप तें पुलिशेक कळ्ळें ना, देखून तांणी सरळ फुडली गेटूच बंद केली आनी ताका कुलूप घातले. घडये गोंयच्या इतिहासात पयलेच फावट 1970 आनी 80च्या दशकांनी विद्यार्थी फुडारी आशिल्ल्या मोहनदास लोलयेकरान हजारांनी लोकांचे मोर्चे पुलीस स्टेशनार व्हेल्यात. तो हाचेर कितें म्हणटा ते पळयात. माझ्या सबंद लायफांत आम्ही अनेक एज्युटेशनां पळयलीं, आमी केली कामगाराची एज्युटेशनां, विद्यार्थ्याचे एज्युटेशनचा
ह्या सगळ्या आंदोलनाक आम्ही केन्नाच पुलिसीन आपल्याचे गेट बंद केल्ले, हेडक्वॉर्टराची गेट बंद केल्ले पळयलें ना. हाजो अर्थ असो जाता की पुलिसीक आंदोलनां हँडल करपाचो, आंदोलनाक हाताळपाचो सक्षम अधिकारी नात आनी त्या देखून हें घडटा. एखाद्या अशी गजाल करूंक शकता की गोंयांत आतां बरी आंदोलनां त्या प्रमाणाची आंदोलनां जाल्ली नात, त्या खातीर पुलिसीक एखादी तो अनुभव ना जाय. पूण पुलिसीचे जे सिनियर अधिकारी आसात तांणी तरी पुलिसीक हे प्रशिक्षण दिवपाक जाय की आंदोलनाक कशें हाताळूंक म्हणटी. पूण पुलिसीचे अधिकारी बी अशें जालात की सरकाराची तिजोरी आनीक आपल्याची खाजगी तिजोरी कशी भरूंक हाजेर चड लक्ष दिल्ल्यान हे पुलीस खातें एक रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट जाला आनी कायदा आनी सुवेवस्थे कडेन तांचें पूर्णपणे दुर्लक्ष आसा. तांकां कायदा सुवेवस्था कळना, तांकां ट्रॅफिक सांबाळपाक कळना, अशी परिस्थिती पुलिसीची जाल्ली आसा. पणजेच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले आणि व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. घेऊया एक ल्हानसो व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंय विमानतळार विमान देंवयतना कोंकणींतल्यान चत्राय दिनात त्यो सगळ्यो एअरलायन्स बंद उडोवपाक जाय अशें गोवा फॉरवर्डाचो मंत्री विजय सरदेसाय म्हणटा. मडगांव नगरपालिकेन एका चौकाक संशोधक आनी लेखक माधवीबाई सरदेसायाचें नांव दिलां. त्या सुवाळ्यात माधवीबाईचो धाकटो भाव आनी मंत्री विजय उलयतालो. 22 डिसेंबराक माधवी सरदेसायाची 4थी पुण्यतीथ. ते निमतान हो सुवाळो जालो. BPS क्लब आनी आदल्या सुनापरांताच्या कार्यालया लागीं आशिल्ल्या चौकाक तिचें नांव दिलां. ह्या ल्हानशा सुवाळ्याक कोंकणी चळवळींतले म्हालगडे आनी तरणाटे, नामनेचे मडगांवकार आनी हेर लोक हाजर आशिल्ले. नामनेचे शिक्षणतज्ञ आनी लेखक डॉ. सुरेश आमोणकराचे हस्तुकीं ह्या चौकाचें उक्तावण जालें. नगराध्यक्ष बबिता आंगले आनी मंत्री विजय सरदेसाय हांची ह्या वेळार उलोवपां जाली. कोंकणी म्हणटा ती गोंयांत आसूंकूच जाय, सगळ्या कडेन आसूंक जाय. जेन्ना ताका लास्ट आमी मुंबयच्यान हाडलें तेन्ना भितर सरतना म्हाका म्हळ्ळें शी हांव ताका हें घेवन गेल्लो व्हीलचेर, म्हळ्यार कितें सगळे काजिनोचे बोर्ड आनी विमान देंवता तेन्ना कोंकणी खंयच ना म्हणून. सो म्हाका दिसता गोवा यूथ फॉरवर्डान ती हें घेवपाची गरज आहा की गोंयांत जेन्ना विमान देंवता तेन्ना तर कोंकणीन अनावन्समेंट जायना जाल्यार ह्यो सगळ्यो एअरलायन बिल्लायन बंद उडोवंक जाय. आमी आमची भास जाता थंय फुडें आमी करूंक जाय. तशें जर जालें जाल्यारूच आमी माधवीक एक बरो ट्रिब्यूट पावोवंक शकतले. हें आमी करूं. माधवीन वेगवेगळ्या भासांचो अभ्यास करून भासाभास हे पुस्तक बरयलें. पूण हे कोंकणी भाशाशास्त्राचें निमाणें पुस्तक जावपा जायना. हाचे खातीर युवा पिळगेन खान मारपाक जाय असो उलो डॉ. सुरेश गुंडू आमोणकरान मारलो. उद्देजक आनी विचारवंत दत्ता दामोदर नायकाचे ह्या वेळार उलोवप जालें. भासशास्त्र हे कठीण अशें शास्त्र आनी वेगवेगळ्यो भाशो वेगवेगळ्या स्वरुपान आमचे कडेन कश्यो येतात आनी फुलतात हाचो अभ्यास ताणें केलो आनी ताणें भास हें पुस्तक बरयलें. हें कोंकणींतलें भासशास्त्रा वयलें पयलें पुस्तक आनी म्हाका दिसता तें निमाणें पुस्तक जावंक फावना. म्हणून हांव तरुणा कडेन आनी आमच्या विद्यार्थ्यां कडेन आनी आमच्या प्रोफेसरा कडेन आनी आमच्या लेक्चरा कडेन मागता की माधवीबाई भशेनच अभ्यास करात आनी तुमी फुडें वचात आनी भासशास्त्री जायात. मनोहर बाबान अशें म्हटलां, ज्याचें स्मरण आमी करतात ताका मरण नासता. जागाच्या रुपान माधवी जितें आसा. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. सरपंचा आड अविश्वास थारावाचेर सय करपा खातीर आपणाक लाच दिवपाचो यत्न केल्लो अशी कागाळ कुट्टी खांडेपारचो उपसरपंच शैलेश शेटान मोगोचो वावुरपी केतन भाटीकार आड केल्या. ताका सरपंच पदाची ऑफर दिल्ली आनी सांगातान नवो फ्लॅट आनी 15 लाख रुपयाचे आमिष दाखयले अशेंय ताचें म्हणणें. पूण केतनान हे सगळे आरोप भायर मारल्यात. अविश्वास थारावाचेर सय केले उपरांत ताणें आपल्या कडेन पयशे मागिल्ले पूण आपणें ताका दिले ना अशेंय तो सांगता. कुर्टी खांडेपार पंचायतीत उपसरपंच आशिल्लो शैलेश शेट हो गोवा फॉरवर्डाचो वावुरपी. भाटीकाराच्या कार्यालयांतल्यान ताका ही ऑफर आयिल्ली अशें ताचें म्हणणें. फिजिओथेरपिस्ट आशिल्ल्या केतन भाटीकारान पणजे मतदारसंघांतल्यान सिद्धार्थ कुंकळेकर आड पोट वेंचणूक लडयल्ली. पंच वांगडी भिका केरकराचो हातूंत आस्पाव आसा अशें शैलेशान पुलिशेंत केल्ले कागाळीत म्हळां. तो भिका केरकर जो पंच आसलेलो तो भायर सरोन गेलो. तेजे फाटल्यान म्हाका हाणें ऑफर दिली, तुका एक फ्लॅट दिता आनी 15 लाख दिता ही ऑफर दिली.
ते हांवें डायरेक्टली ताका सांगलें कसली ऑफर कर म्हाका कांय एक्सेप्ट करपाची ना मागीर म्हणपाक तुका बीन आमच्या पॅनलान यो आनी तुका आमी सरपंच करता हेंवूय म्हाका तेणें सांगलें आनी खूब टायम हांव थंय उरलो थोड्या टायमार रोखडेच बाकीचे पंच मेंबर जे आमचे ऑपोजिशन आसा तेवूय हजर जाले आनी सगळ्यांनीच म्हाका ते दवरलो आनी खूब टायम हांव उरलो थंयसर आनी मातसो प्रेशरूय केलो म्हाका पयलीं की आमचो जो नेतो आतां फुडें CM जातलो अशें बी सगळें सांगलें आनी तुजें भवितव्य जातलें नाजाल्यार फुडें तुका म्हारग पडटलें हें म्हाका सांगलें तेंच्यांनी तेजे उपरांत रावन म्हाका मागीर लास्ट सगळ्यांनी ते पंच भिगाबेन बेकार आहा पळय तेणें केन्ना पेपर करून हाडले तेंय खबर ना रोखडे नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडले आनी तेंच्यांनी सगळ्यांनी सायनी मारल्यो आनी म्हाकाय सायनी मारपाक भाग पडलो हो काल प्रकार घडलो तुका जर आमी किडनॅप केले तुका जर आमी थ्रेटनिंग केले जाल्यार तुवें कित्याक ते पुलीस स्टेशना कडेन बोवाळ घालना हांगा व्हिडिओ कडेन मामलेदार ऑफिसान कित्याक तुवें बोवाळ घालना तुवें पतय देवळान येवन महालक्ष्मी देवी कडेन म्हणपाचें मरे जोरान तुवें देवी वाचय म्हाका म्हणून पयशे आमी ना म्हटले तेन्ना तूं गेल्या बद्दल कांयच दुख्ख ना पण अशी फटिंगपणां करनय आनी आय वॉन्ट दॅट पुलीस शूड डू अ थॉरो इन्व्हेस्टिगेशन बिकॉज इट इज अ डिफामेशन टू मी जेन्ना ताणें मिनिस्टराक सांगलें की बाबा STP प्लांट आपल्याक नाका आनी मिनिस्टरान ताका सांगलें बाबा STP प्लांट हो लोकांक खातीर जाता आनी मिनिस्टरान ताका एक प्रश्न विचारलो जेन्ना इनॉग्रेशन जालें आनी आपूण थंय आयलो तेन्ना तुका कित्याक ब्लॉक करूना ताजेर ताणें आमकां डिमांड केलो भायर सरलो आनी ताणें आमकां डिमांड केलो की आपल्याक बाबा तुमी 25 लाख दिवचे आनी एक फ्लॅट दिवचो आनी हो 25 लाख आनी फ्लॅट बिका केरकारान सरळ तोंडार सांगलें येता तुका सरपंच पद मेळटलें पण आमी तुका 1 रुपया दिवचो ना पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब आणि फोंडेच्यान खबराकार कृष्णा नायक. दिवचलचो आमदार आणि उदका संसाधन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी आश्वासन दितकीर उपरांत रस्त्याचे मागणे खातीर आंदोलनाक बशिल्ल्या साळ पुनर्वसन कॉलनीतल्या लोकांनी शेनवारा तांचे आंदोलन फाटी घेतले. तांच्या कॉलनीत वचपाक फकत 200 मिटराचो रस्तो बांदचो म्हूण फाटली 22 वर्सां ते मागीत आसात. तिळारी धरणाच्या विस्थापितांक दिवचले साळ गांवांत घरां दिवन तांचे पुनर्वसन केल्ले पण कॉलनीत वचपाक रस्तो मात बांदलो ना. फाटली 22 वर्सां मागणी करून करून थकले आनी लोकांनी आतां उपासाक बसपाचे थारायले. तशेंच येता ते लोकसभा वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालपाची शिटकावणी दिली. हाका लागून आमदार राजेश पाटणेकारान अधिकाऱ्यांक घेवन धांव मारली आनी रस्तो बांदपाचें उतर दिलें. ताचे वांगडा अधीक्षक अभियंता श्रीकांत पटेल आनी हेर अधिकारी आशिल्ले. WRD खात्यान एक्वायर केलेले ऑलरेडी पायपलायन खातीर म्हणा किंवा हाफ राउंड पायपलायन खातीर त्या जाग्याचेर आमी रस्तो करतले हे आमचे डिसिजन जाल्लेलें आसा आनी ह्या खातीर आमकां पूर्ण सहकार्य आमचे WRD मिनिस्टर श्री विनोद पालेकर यांचे मेळटली ही आमकां आशा आसा. त्यांच्या फुडें प्रश्न हो मांडून आमी हो प्रश्न सोडयतले. त्या जागेमधनं जर हे फिजिबल होत असेल रोड 4 मीटरचा करणे त्या आमच्या कॉलनीपर्यंत तर तो आम्ही घेणार आणि त्याच्यासाठी आमच्या लोकांना मी ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिलेले आहेत की तुम्ही हे आमची ॲक्वायर्ड विड्थ आहे 4 मीटरची ती मार्क करा आणि आमचा जर सायफनला आणि आमच्या एक्झिस्टिंग पाईपलाईनला हाफ राऊंड पाईपलाईनला एका साईडला ठेवून आम्ही जर 3-4 मीटरचा जर रोड त्यांना देऊ शकलो किंवा इथं साल डिस्ट्रीब्युटरीला जर रोड क्रॉस करून जर वगैरे पुढे जाऊ शकत असेल तर तेही करा असं मी त्यांना माझ्या संबंधित अधिकाऱ्यांना मी कल्पना दिलेली आहे आणि त्यांना सांगितले ऑन टॉप प्रायोरिटी हे काम झालं पाहिजे म्हणून आणि लवकरात लवकर आमच्याकडनं हे प्रपोजल गेलं पाहिजे की जे त्याचा पूर्णत्वाला नेण्यासाठी आम्हाला मी त्यांना सांगितले की लवकरात लवकर म्हणजे बाय मार्च एंडपर्यंत रोडचं काम सुरू झालं पाहिजे असं मी त्यांना बोललेलो आहे. दिवचलच्या आमचो खबराकार महेश गोवेकर. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. दर्यादेगेर आनी हेर भौशीक सुवातांनी बेकायदेशीरपणान भोंवपी फेरीवाल्यांचेर कारवाय करपाचे उतर परत एक फावट पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकारान दिला. ताका लागून पर्यटकांक आता त्रास जावचे नात अशें तो म्हणटा. बाबू आजगांवकाराच्या मतान फेरीवाले दर्यावेळांचेर आसपाकच जायनात देखून तांचेर कारवाय करपाचो आदेश ताणें पुलिसांक दिल्लो. आता परत एक फावट ह्या विशयाचेर पुलिसां वांगडा बसका घेवन हो विशय जाग्यार घालतले अशें तो म्हणटा. हॉकर्स म्हणटा ते कोस्टल बेल्टाचे आसपाक जायना. आमी ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन पुलिसांक दिल्ल्या पुलिसान आपलें काम करचें पण हॉकर्स परते परते येता ही एक्शन जावपाक जाय आनी तुमच्याचेर खंयच्याच ट्युरिस्टाक त्रास जावपाक जायना. तो लोक येता तो आमचो अतिथी देवो भव आहा
त्यांची सेफ्टी सेक्युरिटी पळोवप आमचें कर्तव्य जावना. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. शैलेंद्र मेहताची कविता ही कोंकणी कवितेक नवे मोडन दितली. शैलेंद्र मेहता हो कोंकणी साहित्यांतलो सिसिफस अशा उतरांनी नामनेचो साहित्यीक समीक्षक डॉक्टर विश्राम गुप्तेन ताची तोखणाय केल्या. मेहताच्या सिसिफस तेंगशेर ह्या पहिल्याच कविता संग्रहाचे प्रकाशन जातकीच तो उलयतालो. पणजेच्या संस्कृती भवनात डॉक्टर तानाजी हळदणकराचे हस्तुकी ह्या पुस्तकाचे लोकार्पण जाले. ह्या वेळार संजना पब्लिकेशनाचो दिनेश मणेरकार, कवी शैलेंद्र मेहता, चित्रकार विली गोयश, विश्राम गुप्ते आणि मुकेश थळी माचयेर हाजर आशिल्ले. विद्यार्थी दशेत असतना 1980 सावन खडेगाठ कविता बरोवपी शैलेंद्र मेहताचो हो पयलोच कविता संग्रह सुमार 38 वर्सांनी उजवाडा आयला. डॉक्टर विश्राम गुप्ते हो कोंकणी आणि मराठी साहित्यातलो नामनेचो समीक्षक. ताच्या मतान शैलेंद्राची कविता कोंकणी साहित्याच्या पारंपरिक साच्यात बसना. कोंकणी साहित्यातलो सिसिफस जावन समाजाभिमुख साहित्याचो फातर तो दुखलीत तेंगशेर वरीत आसा. शैलेंद्रची जी कविता आहे ती कोकणी कवितेच्या इतिहासामध्ये एक निश्चित असं एक टर्निंग पॉइंट आहे असं मला वाटतं. आता हे कसं तर कोकणी कवितेतलं सौंदर्य, कोकणी कवितेतला निसर्ग, कोकणी कवितेतला दायर ज्याला आपण म्हणतो की ट्रेडिशन, इथला पूर्ण कल्चरल इथॉस हा कोकणी कवितेमध्ये आपल्याला अनेक कवींनी अतिशय सुंदर पद्धतीने उलगडून दाखवलेला आहे. बाकेबाब बोरकर असतील, शंकर रामाणी असतील, पांडुरंग भांगी असतील किंवा अलीकडे आमचे मित्र रमेश बेळुसकर. तर कोकणी कवितेमध्ये जो एक सेलिब्रेटरी टोन असतो, सेलिब्रेटरी ज्याला एक सगळे तोखणा आहे आपली कल्चरची, आपल्या भाषेची, आपल्या मित्रांची, आपल्या सैमाची वगैरे, हे तुम्हाला फार क्वचितच याच्या कवितेत दिसतं. तर कोकणी कवितेच्या या पूर्ण पर्स्पेक्टिव्ह मध्ये जर का शैलेंद्रची कविता आपल्याला बघायची असेल तर त्याला मी, सॉरी फॉर युझिंग दिस वर्ड, पोस्ट मॉडर्न कविता अशी मी त्याचं मी अनालिसिस करतो. तर त्यांनी ज्या पद्धतीने हे रूपक शोधलेलं आहे, तेंगशेर म्हणजे त्या टोकावरती सिसिफस जेव्हा जातो त्याला शिक्षा मिळाली असते की बाबा रे तू जे पाप केलेलं आहे त्याच्यासाठी शिक्षा हीच की तू हा दगड घेऊन जायचं आणि तो गेला की मग तो दगड परत खाली येतो, मग तो परत खालनं तो वरती, असा सतत खालीवर असा एक आयुष्यातली एक निरर्थकता. सिसिफसचं जे जगणं आहे ते माणसाच्या निरर्थकतेवरचं एक करुण भाष्य आहे. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.